सुद्धा ॲक्टिव्हिटी घेऊ शकता, म्हणजे चालू करू शकता. ज्या क्रेडिट बँकेकडे म्हणा किंवा पॅक्स सोसायटीकडे म्हणा पैशाचा आधार चड आसलो जाय जाल्यार ते मोठ्या प्रमाणात दुसरो फॅक्टरी घेऊ शकता. म्हजे कडेन अशे काही सोसायटी आसात ज्या सोसायटीनी स्वताचो पेट्रोल पंप सुरू करपाची तयारी केल्ली आसा. तांणी स्वताचे जेनरीक मेडिसीन कावंटर सुरू करपाक केल्ले आसा. काही लोकांनी गार्मेंट्सूय सुरू करपाक केल्ले आसा. काही लोकांनी स्पोर्ट्स मटेरियल जे आसा पळय हे ताजे सेल्स कावंटर घातलेले आसा. अशा पद्दतीन जे कोण कितें लक्षांत येता पळय आनी लक्षांत येता म्हणजे जे लोकांक जाय ती लोकांची सुविधा सोसायटीच्या मार्फत जावची अशे पद्दतीन ही येवजण आसा. आनी म्हणून ते मल्टीपर्पज हे केल्ले आसा सोसायटी स्टेटस भितर आसा. तर म्हाका आयच्या दिसाच्या निमित्तान जे 7 दिसांची वेगवेगळी तांणी दिले प्रिंसिपल दिले आसा. फॉर एग्जाम्पल promoting digitization to enhance operational efficiency, accountability and transparency. हो 14 तारखेचो थीम आसा. 15 तारखेची आसा पळय द त्रिभुवन सहकार युनिवर्सिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग ट्रान्सफॉर्मिंग कॉपरेटिव्ह एज्युकेशन. म्हणजे आतां मुखार मुखार आसता पळय की कॉपरेटिव्ह सेक्टर भितर खंयच्याय बँकेक किंवा खंयच्याय टॅक्स सोसायटी किंवा डेली जर एखादी भुरगीं घेवपाक जाय जाल्यार ताका हे त्रिभुवन सोसायटी आसा पळय सॉरी बँक आपले युनिवर्सिटी आसा पळय त्या त्रिभुवन युनिवर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जातलो वीच वील ओन्ली एक्झिक्यूट एंड डेलिव्हर ओन्ली ट्रेनिंग पार्ट. आनी ही ट्रेनिंग जी आसता पळय ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ्स, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years ऑर द डिप्लोमा ऑफ 3 years आनी एखादी डिग्री कॉर्पोरेशना भितरली डिग्री. जशे काही भुरगे B.Com घेवन जातात तशे काही भुरगे मागीर त्रिभुवन युनिवर्सिटी जी आसता पळय त्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेशनांतली डिग्री घेवंक शकतात. आनी ते मागीर कॉपरेटीव सेक्टरान मोठी आस्थापनां जी आसात उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल आमचे बागायदार सोसायटी तांचो टर्नओवर आज कोट्यांनी आसा. तर ह्या हातूंत भितर जे मॅनेजर सगळे लेवलचे लोक जाय हे तुका डिग्री होल्डर्स आसले जाय, तातूंतलो अनुभव आसलो जाय जाल्यार चड जाय. तशेंच तुजे क्रेडीट बँक फॉर एग्जाम्पल आतां VPK किंवा तुजे कॅपेन इस्ट कॅपेन बँक ह्या बँकांचो टर्नओवर हजारांनी कोटी जाता. तर हांकां बरें एफिशियंट शिकिल्ले लोक जर मेळ्ळे जाय जाल्यार ते बिजनस आनी मुखार वतले. आनी म्हणून युनिवर्सिटीचो हे जो आसा पळय तो आमी 15 तारखेक एग्रीमेंट सायन करून पळयतात जेणे करून त्रिभुवन सरकारी युनिवर्सिटी आहे पळय ताजो चॅप्टर गोंयांत हांगसर सुरू जातलो. ह्या संबंधी आमी जिपाडाक उलयल्या म्हणजे नवीन स्वता करचे पेक्षा जिपाड जे आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताचे कडेन टायप करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ त्रिभुवन युनिवर्सिटी आसा पळय थंय तांणी तें काम मुखार व्हरपाचें. 16 तारखेचो हे जो आसा पळय थीम जो आसा पळय स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्स. स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्स. तर आमी जे वयर जे थीम आसा पळय आत्मनिर्भर भारता पळय तें तांचो परत रिफ्लेक्ट जाता पूण वेरी स्पेसिफीक म्हटल्यार ती रुरल पातळीचेर. 17 तारखेचो प्रोग्राम आसा पळय नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल रोडमॅप फॉर इंडियाज कॉपरेटिव्स. म्हणजे त्या दिसा चड करून आमी भर दिवपाक जाय की मुखाल्ली 5 वर्सां किंवा मुखाल्ले गोंयचो कॉपरेटीव मुवमेंट तशेंच बाकीची राज्यां तांची कॉपरेटीव मुवमेंट कसो मुखार व्हरपाचो. 5 वर्सां कॉपरेटीव मुवमेंट खंय पावोवपाक जाय, 10 वर्सांनी कॉपरेटीव मुवमेंट खंय पावोवपाक जाय अशा प्रकारचे ट्रेनिंग आनी तुजे रोड मॅप जो आसा पळय तो तयार करपाचो. 18 तारीख आसा पळय एम्पावरींग यूथ विमेन एंड विकर सेक्शन. बायल मनशां तशेंच तरूण भुरग्यां पळय हांकां आमी कशें हाडूंक शकता कॉपरेटीव मुवमेंटाक. फॉर एग्जाम्पल आमी आमचे लेवलाचेर डिसिशन घेतला 18 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत भुरगे तरणाटे भुरगे हे जर कॉपरेटीव सोसायटी रजिस्टर करता जाल्यार नो फीज ऑफ रजिस्ट्रेशन. तांकां रजिस्ट्रेशन फी घेवपाच्यो ना. 18 वर्सां ते 30 वर्सां. बाकीच्यांक आमी 30,000 40,000 50,000 केल्ले आसा तेय रिलीज करपाक जाय. पूण खबर आसा न्ही ते 50,000 म्हटलें रिलीज काणकोण म्हटलें मागीर ते रिलीज जावपाक जाय. नंतर मागीर 19 तारखेक थीम जे आसा पळय एक्सपांडींग कॉपरेटिव्ह इन इमर्जींग एरियाज
such as tourism, health, green energy, platform, नंतर मागीर किचन कॉपरेटिव्ह एंड अदर एरिया. म्हणजे जे आमकां लक्षात येता पळय, फॉर एग्जाम्पल आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फार्मर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटीज खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जर टार्गेट दवरलें जाय सुदैवान म्हजे कडेन कॉपरेशन आसा आनी म्हजे कडेन धंद्याची आसा. त्यामुळे आमी सुद्दां टार्गेट अशें दवरलें की 2000 हेक्टर जमीन आमी कसपाक हाडटले. आतां एकदांच कसप म्हणून जायना, कंटिन्युअसली मुखार ताजें कसप जें आसा पळय रोवप जातलें डेवलप जावप म्हणजे चालू दवरचें. आनी त्यामुळे थंय जर फार्मर्स क्लब आमी केले जाय किंवा कम्युनिटी फार्मींग करपाक संबंद बी शेतकऱ्यांचे क्लब्स केले किंवा सोसायटीज केल्यो जाय जाल्यार तांकां आमी बेनिफीट खूब दिवंक शकता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यानूय तांकां बेनिफीट मेळटलें आनी आमी WRD डिपार्टमेंट किंवा इवन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आमी मुखार वचूंक शकतले. सो कॉपरेटीव मुवमेंट आसा पळय तातूंतल्यान एग्रीकल्चर आनी तेय बी व्हेरी सॉफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर म्हणजे एडवान्स वायज. फॉर एग्जाम्पल आमचे मुख्यमंत्री आसा ताणी वर्स सांगून जो धावायचो भुरगो ज्या भुरग्याचें आज इन्कम जें आसा पळय नेट प्रॉफीट हें वर्साक 30 लाख रुपया ओन्ली बाय ग्रोईंग व्हेजिटेबल्स, कॅबेज, मिरची, टोमॅटो आनी काळिंगां. हीच व्हेजिटेबल्स आसा पळय न्ही त्यो रोवप त्या सोसायटीन. आनी त्या सोसायटी मार्फत ताका जे मदत दिवंक आमी ते एग्रीकल्चर जे आसा पळय ते प्रमोट करून पळोवपाक जाय. शिवाय आमी फिशरीज सुद्दां हो विशय लागू शकता. पूण जाता आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक अजून तातूंत कॉन्फिडन्स ना. एक 2 कडेन 3 कडेन 4 कडेन जर भुरगे मुखार तांणी जर सी वॉटर न्ही स्वीट वॉटर स्वीट वॉटर फिशरी जर एक्टिविटी मुखार घेतली जर जायत आनी थारायलां की आमकां सादारणशे 4 झोनां भितर किंवा 4 तालुक्यां भितर एक 2 फिशरी ट्रेनिंग दोन फिशरी ट्रेनिंग भले एकाकी मागीर सुरवात पांच जाण मेंबर जातात. पूण एक दोग जाण सुरू करतात. तर अशा पद्धतीने फिशरी घालून काम केले गव्हर्नमेंटान जाय तांकां आपूण अजून 20 तारखेक 20 नोव्हेंबराक हो कार्यक्रम करतलो. थंयकरूय हें चडशें अशें ट्रेनींग जेणे करून आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता वेगवेगळे क्षेत्रा भितर आमी आमच्या भुरग्यां भितर आमच्या बायल मनशां भितर आमचे
शेतकरी समाजा भितर आनी एकंदर आमी सगळे लोक भितर आमी हाडून पळोवपाक प्रयत्न आसा पूण number of services थंयसर आनी बारीक डिटेल तुका परत जेन्ना कॉपरेटीव मुवमेंटाचे दिसाळी मेळटात यू वील हॅव मोर कॉन्फरन्स इफ खातीर ती हातूंतल्यान जागृती